एके वटेन फ्यू ऑफ द फायनेस्ट इंजिनियर्स ऑफ इंडिया काम करताले पॅरलल जुवारी ब्रिज कंस्ट्रक्ट करपा खातीर. ते कंप्लीट जाता जाल्यार दुसरे वटेन फ्यू ऑफ द फायनेस्ट इनोवेटर्स काम करता आनी एक पॅरलल जुवारी ब्रिजा विशीं, मिनिएचर ऑफ जुवारी ब्रिज. एके वटेन ब्रिज कंप्लीट जाले उपरांत तशा तसो जुवारी ब्रिज बारीक स्केलान तयार करप ही मोठी चॅलेंज आशिल्ली आनी ती चॅलेंज घेतली सरकारानूच स्वता सुरू केल्ल्या गोवा स्टेट इनोव्हेशन कावन्सील ह्या बॉडीन. मोस्ट स्पोकन टॉपिक जो आसा ऑफ जुवारी ब्रिज. सो आमकां हेजो एक रिक्वायरमेंट येलो. मिस्टर पार्सेकर, प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर फ्रॉम PWD, तो एक दीस आमचे प्रोटोटायपिंग लॅबान आयलेलो. एक लॅब 3D प्रिंटींग, लेजर कटींग, मागीर कितें आमी ताका एक्सप्लेन करताले. सो तें एक्सप्लेनेशन करता आसतना एक सराक एक आयडिया येयली की आतां आमी जो न्यू जुवारी ब्रिज जो बांदता तेजो एक मिनिएचर मॉडल करपाक शकता काय ना. हाय एवरीबडी, आयज आमकां एक रिक्वायरमेंट येला ऑफ टू बिल्ड द मिनिएचर मॉडल ऑफ द जुवारी ब्रिज. हो जो जुवारी ब्रिज आहा हेका आमी स्केल डावन करून आमी एका प्रोटोटायपिंग टूल्स जे आसा पळय आमी यूज करतले. लेट अस टेक दीस एज अ चॅलेंज सो दॅट वी कॅन बिल्ड इट एज रियलिस्टीक एज पॉसिबल. आयज डेट आसा 25 नोव्हेंबर. द डेडलायन इज 25 ऑफ डिसेंबर. आतां हो जो ब्रिज करपाक आमकां एक्झॅक्टली अरावंड 28 दीस लागले. ह्या 28 दिसान एक 7-8 दीस डिझायनिंगाक गेलो. मागीर 3D प्रिंट करपाक आमकां एक मिनिमम 2 वीक लागले. बिकॉज तुमी पळोवपाक शकता जो आतां जो मेन ब्रिज आसा तो उदकान आसा आनी हो जो आमी बिल्ड केला हो 3D प्रिंट केला, लेयर बाय लेयर तो बिल्ड केला. सो वॉज अ टायम कन्ज्युमिंग प्रोसेस फॉर अस. आनी ईच पिलर जो आसा ऑफ दीस 3D प्रिंटेड मॉडल इट इज अरावंड 400 grams इफ यू लुक एट द वेट ऑफ इट. आणि टोटल 4 पिलर्स आसाय ते. सो इट इज अराउंड 1600 grams ऑफ वेट ओनली फॉर द पिलर्स. द मेन चॅलेंज हो बिल्ड करता आसतना आमकां जो एक्झॅक्ट डिझायन जो आसा तो जाय आसलेलो. सो थ्रू द PWD's ऑफिस वी गॉट द एक्झॅक्ट मॉडल, द डिझायन ऑफ द ब्रिज. आनी तो एकदां तो डिझायन येतले तेका आमी एक ऑलमोस्ट 7-8 दीस स्टडी केलो की तेजे खंयचे मेन पार्ट्स, जे पार्ट्स 3D प्रिंट करपा जाता ते 3D प्रिंट केले. फॉर एग्जाम्पल जो रस्तो आसा पळय तो आमी एक्रिलिक शीटाचेर कट केलो आनी एनग्रेव केलो तो, सो दॅट जाता तितले एफिशियंट आनी बरो दिसपाक जाय म्हणून. आनी सेकेंड चॅलेंज अशी म्हणटा तो आतां एकदां तो 3D प्रिंट करून आतां तेका एसेंब्ली कशी करप आनी जाता तितलो तो मोर रियलिस्टीक दिसपाक तो एक आमी एक प्रयत्न केला. आतां जसो आमी हो जुवारी ब्रिज प्रोटोटायपिंग टूल्स यूज करून बिल्ड केला आमच्या प्रोटोटायपिंग लॅबान, तसोच लोकांक आमी खूब सपोर्ट करता. तेंचो जे प्रॉडक्ट जे आसा तेका एक प्रोटोटायप डेवलप करून दिवपाक. आनी हेजे फुडें समज कोणाक सपोर्ट जाय प्रोटोटायपिंग बिल्ड करपाक वा तांकां कसलो मिनिएचर मॉडल जाय जाल्यार आमी तांकां बिल्ड करपाक सपोर्ट करता आमच्या प्रोटोटायपिंग लॅबान.